कसलें जाला काय म्हजें जिवीत. आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, आमचो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. आनी अशें आसा जाल्यार कसलें जिवीत म्हजें जालां काय. एक क्रिस्तांव कसो बरी देख दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावुरलां काय. म्हज्या जिवितांतल्यान हें दुसऱ्यांक क्रिस्ताचें जिवीत दिसून आयलां काय. हें करूंक एक सुरवात, बरी सुवात म्हणल्यार एक बरें कुमसार करूंक. आनी आमकां हांगा दिसान दीस हे 40 दीस सकाळ तशें सांज हे तुमचे दावे वाटेक कुमसाराक पाद्री बसलेले आसात. एक बरें कुमसार करून फावो ती तयारी आमी करूंक गरज. आमच्या अंतस्कनाची चवकशी करूंक एक बरी तयारी करून पातकाची दूख धरून पातका विणे जिवीत जिवंक निर्णय करपाची गरज. जेजूच्या सांगाता देवाच्या मोगान एकवटान जियेवपाची सुरवात दिवपाची गरज. दुसरे सुवातेर जागृताय दुसऱ्या सवे. परिशदीक वाट चलतना सगळ्यांक सांगाताक घेवन चलपाक आमकां उलो आसा. आनी हे सांगातान चलतना दुसऱ्यांची गरज वळखूंक आमकां गरजेचें. तांच्या गरजेक जागृत आसूंक आमकां गरजेचें. जायते फावटी चोर भोंवती आमच्या गरजेवंतां आसतात, पूण आमकां खबर आसना आमचे कुशीक आसलेल्याची गरज कितें. ती गरज आसा राव. तुज्या शेजाऱ्याची गरज कितें ती वळखून घे. तुका जाता जाल्यार आदार दी, ना जाल्यार दुसरो कोण आदार दिवंक शकता ताका मेळून ताका सांग आदार दिवंक जाता जाल्यार आदार दी म्हूण. भागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणी ह्या दिसांनी चलता. ताच्या परबेची तयारी आमी करता. ताणें जेजूचें जिवीत आपणायलें आनी तो ते भाशेन जियेलो आनी आपलो जीव झरोवन तो मेलो. हे जेजूची बरी खबर परगटूंक तो देसा देसांनी गेलो. ताचो उमाव घेतल्यारूच पुरो काय, ताचें देवसांव केल्यारूच पुरो काय. ह्या भागिवंताचें जिवीत जावंक जाय आमकां देखीवंत करूंक. आमचें जिवीत भागिवंत. ह्या भागिवंताचें जिवीत जावंक जाय देखीवंत करूंक आमच्या दर एकल्याचें जिवीत भागिवंत. हेंच करूंक आमकां चोण एकल्याक आमकां जेजूची कृपा आमी मागुया. जेजू ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. ह्या जेजूची कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्तांतायन एक दीस एक ल्हान भुरगें तिका घराक येवन उशीर जाता, लेट जाता. आनी ताचो बापूय आपल्या भुरग्याक विचारता, तूं कितले लेट घरांत भितर सरलां, खंय तूं आसलेलें सांग म्हाका. आनी हें भुरगें आपल्या बापायक म्हणटा, हांव म्हज्या इश्टिणीच्या घरा गेलेलें. आनी परत हो बापूय हे आपल्या भुरग्याक म्हणटा, तूं कित्याक तुवें गेल्लें, कारण कितें, कित्याक तुका वचूंक जाय आसलें. आनी तेन्ना हें भुरगें म्हणटा, म्हजे इश्टिणीची ग्रॅनी हे संवसारांत वतरली, हे संवसारांत ती ना. आनी बापूय आनीक चाळवंक लागता, मेल्ल्याच्या घरांत तूं हांगा आयलां. आनीक ताका जोर करून म्हणटा,
तुवें वचोन तुवें कितें केलें? आनी हे सुपुल्ले भुरगे म्हणूंक लागले, दाडा, हांवें कांयच करूंक ना. हांवें म्हज्या इश्टिणीक घूट वेंग मारली आनीक तिचे कीस घेतले आनी थोडींच म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे ल्हान भुरगे आयज आमकां कितें शिकयता काय? दुसऱ्याक बुजवण दिवप, दुसऱ्याच्या गोरजांक पावप, दुसऱ्याक आदार करप, दुसऱ्याचे कोश्ट आपले करप, हे भुरगे आयज आमकां एक लिसांव दिता. आयज हे भुरगे आमकां जायतो संदेश हे आपल्या जिवितांतल्यान ते आमकां दिवंक सोदता. आनी आमी सगळीं घरा वेतना हे भुरग्याची आमी देख घेवया. सदांच आमी दुसऱ्याचे वळखून घेवंक आमच्यांनी कांयच करूंक जायना, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण आमकां एक मोगाची वेंग जे आयज सगळीं भाव भयणी आशेतात हे आमच्यांनी दिवंक जाता. आनी आयचो विशय तोच जावन आसा. आनी आयचे शिव वर्तमानान तेंच आमकां सांगता. जेजू आमकां सांगता, तुमी सगळीं कोस कोत्तात, वज्याच्या बाराकाल आसात, ती म्हजी शिंयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. काय बरी ही जेजूची उतरां एक आमंत्रण कशें, एक इन्विटेशन कशें आमच्या जिवितांत. आनी हें आमंत्रण आयज जेजू आमकां 2 उतरां सांगता. तुमी कोस कोत्तात, चेपलोल्या भारार आसात, ती म्हजी शिंयात. आनी आमी जाणो, आयज मनीस सगळोच बिजी. आयज मनीस पयशे कमावूंक जायतो वावुरता, जायतो तोकोस घेता. आपूण कसो व्हड जातलो, आपूण कशे पयशे करतलो, आपूण म्हज्या कुटुंबाक कशे भाशेन सांबाळटलो, हो जावन आसा आयज मनशाचो हुस्को. इतलो खाटपीट जाता, मनशाक आयज विशय घेवंक टायम मेळना. 1 मिनट गोळयेक बसून टायम मेळना. कितल्याक इतलो मनीस बिजी, जायतें करूंक तो वावुरता. आनी हें कोत्तना आपली भलायकी पुसान तो इबाडटा. आपल्या भलायकीचो पुसान तो सत्तनाश कोत्ता. कित्याक मनीस इतलो गूल जालोलो आसा आपल्या कामाक, आपल्या वावराक लागून, आनी ताका दुसरें कांयच नाका. हांव कशे भाशेन उंच सोदतलो, हांव म्हजे कशे भाशेन म्हजो कुटुंब सांबाळटलो, हो जावन आसा मनशाचो हुस्को. आनी ताका लागून आयची 2 वाचपां आमी पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याचें आमी आयकलां. हो इसायास प्रवादी आमकां सगल्यांक धीर आनी घोटाय दिता. हो देवाचो संदेश तो लोकांक पोरगोडटा. तुमी धीर घेयात, घोटाय घेयात, बोळ घेयात. आनी अदी करून तरणाट्यांक तो उलो मारता, तुमी तरणाटे न्हू, सदांच घोट रावात, तीर रावात, आनीक म्हजेर भरवोसो दवरात, विस्वास दवरात. आनी आयचे शिव वर्तमानान आमकां तेंच आमी पळयता. कशे भाशेन जेजू ही उतरां आमकां दिता, एक आमंत्रण आमकां दिता सगल्यांक आपणाशी येवंक. आमी गोळेक ह्या वर्साक आमी हे ओल्ड गोवाक भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची मजत मागूंक, ताचें दर्शन घेवंक आमी येता. जायतीं जाण गाल्फांतान, भायल्या गांवांतान सान फ्रांसीस शावेराक तें दर्शन घेवन उमांग घेवंक जायतो लोक ह्या दिसांनी हॉलिडेयांनी येता. कित्याक 10 वर्सान ही तेची कूड आमी देंवयल्या.
हें फकत न्हय फकत हेंच वरोस आनी आमी जेन्ना हांगा आमी भितर सरता हे माटवांत आमी भितर सरता जेन्ना आमी इगोजीन भितर सरता तेन्ना आमचें जिवीत समाधान जाता आमचें सगळीं टेन्शनां आमचे सगळे आवडे आमी पयस दवरता आनी जेन्ना आमी हांगा भेट करता बसता दिमेर पळोवन मागणें करता तेन्ना आमचे सांव फ्रांसीस सावेर आमकां सगल्यांक सांबाळटा आनी जेन्ना आमी ताचें दर्शन आमी घेता तेन्ना आमकां भितरल्यान आमकां खुरपा फावो जाता आमी व्हडली लायन करून आमी भितर सरता पूण एक सेकंड आमी ताचो उमाव घेता पांयां पडटा हेच एक सेकंड एक मिनट आमकां पुरो आमचें जिवीत समाधान जावं आनी जेन्ना आमी ह्या प्लेसीर ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाता आमकां जायती कुरपा बेसांवांनी सांव फ्रांसीस शावेर आमकां फावो करता मोगच्या भाव भयणो सांव फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळयल्यार ताच्या जिवितांत जायते कोश्ट आयले आडखळ्यो आयल्यो जायत्यो वचोवण्यो ताच्या जिवितांत आयल्यो जायतो लोक ताचे लागीं ताचेशी आड उलयतालीं जायते शिपाय ताचेशे आड उलयताले जायते अधिकारी ताचे नाका जाल्ले उलयताले पूण सांव फ्रांसीस शावेरान एकूच केलें आनी तें म्हणल्यार तो भियोना कोणाचीच ताणें परवा करिना लोक कितें म्हणूंक पूण आपूण देवाचें काम ताणें स्थापीत केलें देवाचें उतर ताणें परगोटलें कोणाचेंच ताणें आयकूंक ना आपणाक कितेंच म्हणूं एकूच ताणें जायते भाशेनी फुडें केलें आनीक देवाक ताणें परगोटलो अदी करून आमच्या गोंयांत ताणें हो भावार्थ हाडलो आयज पर्यंत आमी म्हणटा सांव फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ हे गोंयांत आसा आमचे कुडींत आसा आमच्या रोगतांत आसा हे सांव फ्रांसिस्कान सगळ्यो आडखळ्यांचेर पयस व्हरून ताणें हे जेजूक ताणें परगोटलो हें जावन आसा ताचें व्हडपण आयज सगळीं आमी हांगा भोगूंक आमी आयल्या म्हज्या भाव भयणो आयची उतरां सुवर्तमानाची हें आमंत्रण आमी आयज स्विकार करुया आयज आमकां सगळ्याक भोवूंक आमकां वेळ आसा आयज सगळें आमकां करूंक आमकां वेळ आसा पूण आयज आमी देवाशी वचून ताचे पांयाशी बसून ताचे पांयाशी दर्शन घेवंक आमी जायती फाटीं आसा ताका लागून वच जेजू आमकां म्हणटा तुमी सगळीं कोस करतात वज्याचे 12 काळ आसात ती म्हजीशी येयात हांव तुमचें काळीज समाधान करतलो हांव शांत आनीक ल्हानवी काळजाचो म्हजे लागीं शिकात आयज घरा वेतना हे जेजूची आमी शिकुया आनी हो जेजू ल्हान खालतो मेंढरो ताची वळख आमी आपणावया आयज हीच कृपा आमकां मागतना आनीक आमी घरा वेतना हे जेजूक एक आमचो सोयरो कसो एक आमचो इश्ट कसो ताचे सांगाताक वेळ सारूंक आमी वावरुया न्हय फकत हांगा येवन जावं घरान वेतना जावं तुमचे इगोजीन वेतना जेजूक आमी वेळ दिवया आनी जो कोण जेजूक वेळ दिता ताच्या सांगाताक तो बसता भोंवता आनी रावता ताका जेजू केन्नाच परो घालचो ना ह्या भुरग्याची हांवें तुमकां सांगल्या ताची देख आमी घेवया ताणें कांयच करूंक ना व्हडलें कांयच करूंक ना फकत आपल्या इश्टिणीक घोट वेंग मारली आनी आपली भावना वळखून घेतली आयज हीच भावना आमची करुया आनी दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक आनी अदी करून जेजू आमचो खरो इश्ट हे इश्टाक आमच्या काळजांत घेवंक आमच्या काळजांत बिराड दिवंक आयती जावंक हे मिसाच्या बलिदानांत मागुया आमेन मोगाच्या भयणी बाबांनो आमकां गोंयकारांक गोंया भायर रावतल्यांक आनी जी कोण
सांफ्राशीस शावेराक सोत मानतात तांकां आयज व्हडलो दबाजो, व्हडली समोरमणी, आनी ही समोरमणी आमची बावाडताची. देखून आयच्या सेवाधर्माचो विशय विचला तो शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. वी आर द मेसेंजर्स ऑफ द गुड न्यूज. एक दोतोर आपूण उलयतना अशें म्हणूंक लागलो, आय एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, अ मिशनरी बाय फेथ, and my mission is to give life and to save life. फादर, हांव दोतोर, हांव वैज म्हज्या वेवसायीक जिवितांत, पूण हांव बावार्थाचो मिशनार, आनी म्हजें मिसांव हें जिवीत दिवंक आनी जिवीत सांबाळूंक. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो दोतोर आपल्या जिवितांत एक मिशनार कसो जिवीत सांबाळूंक आनी जिवीत दिवंक वावुरतालो. जायतीं जाणां पिडेवोन ताचे सोरशीं येतात तेन्ना गरीब जाल्यार तांकां इलाज फुकट दिता. जायते फावटी थोडीं जाणां ताचो एडवायस घेवंक, सल्लो घेवंक येतात तेन्ना, आनी खेरीत भाशेन भुरग्याक सांबाळपाचें, भुरग्याक जिवेशी मारपाचें, हाचे वयर प्रश्न उपरासतात तेन्ना, लोक उजवाड मागतात तेन्ना तो म्हणटा आपूण एक दोतोर कसो सदांच बरो एडवायस, सल्लो दिला. कित्याक? आय एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट मिशनरी बाय फेथ, अँड माय मिशन इज टू गिव लायफ अँड टू सेव लायफ. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे मदें आनी तुमचे मदें जायतीं जाणां असलीं बरीं मनशां आसात जी जेजूचे मिसांव आपल्या जिवितांत फुडें व्हरतात. वेगवेगळो वेवसाय आमचो आसा, दोतोरूच न्हय, इंजिनियर, टिचर्स जावं हेर स्वभावाची बाबा भयणां, हेर संस्कृतायेची बाबा भयणां वेगवेगळीं आमी आसा. आनी आमी क्रिस्तांव कशीं, आमकां हें आपोवणें, एक आपोवणें आमकां, आनी आपोवणें जेजू क्रिस्ताक गोवाय जावपाचें, शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावपाचें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर आमी आयकलां, आनी देवाचें उतर आमकां संदेश दिता. आनी हो संदेश हो आयचे पयले वाचप आमी आयकलां तें देव संदेश दिता इसायास प्रवाद्या वरवीं आनी पोरजेक सांगता. संदेश दिता, हांव तुमकां शांती दितलो, हांव तुमची सोडवण करतलो, हांव तुमकां आनंदान भरतलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, पोरजां कश्टवतालीं, गुलामपणान आसलोलीं, देवाक उलो मारता, आनी देव हो संदेश पाठयता. देवाचो संदेश बासावणेचो संदेश. देव बासायता, हांव तुमकां सोडयतलो. देव पोरजेक सांडिना. देव आपले पोरजेक हो बासावणेचो संदेश दिता. बासावणी दिवन एके भाशेन बरी खोबरेची, शुभ खोबरेचो संदेश परगट करता. आमी स्तोत्र आयकलां, आनी स्तोत्रांत आमी म्हणलां देव आमचें खडप, देव आमचो तारोक, तो आमचो व्हडतो देव. देखून स्तोत्रकार म्हणटा आमी सगळीं ताचे सोरशीं या, कित्याक तो आमचो देव. मोगाच्या भयणी भावांनो, स्तोत्रकार आमकां संदेश दिता आमंत्रणाचो. देव सगल्यांक आमकां आपयता, देव बासायता, आनी देव आमकां सगल्यांक आपणा सोरशीं आपयता. आयचें दुसरें वाचप, भाग्यवंत पावलू कोरींतकारांक संदेश दिवन म्हणटा देवाचें उतर परगटप, देवाच्या उतराक गोवाय जावप हो म्हजो कायदो. इट्स माय ऑब्लिगेशन. आनी हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत पावलू संदेश दिवन म्हणटा आमी सगल्यांनी आमची पावलां भाग्यवंतपणाची करूंक जाय, सगल्या खातीर सगोड जावंक जाय. आनी तो म्हणटा आपूण जालो. दुसऱ्या उतरांनी संदेश दिता अर्पणाचो, द टोटल सरेंडर फॉर द सेक ऑफ द मेसेज ऑफ क्रायस्ट. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवाचें उतर तर आमकां हे भाशेन संदेश दिता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू मार्कू वरवीं हो संदेश आमकां दिता. टू बी द मेसेज,
बरी खबर जायात जेजू शिसांक म्हणटा वचात आनी आख्ख्या संवसाराक शुभ खबर परगटात मोगाच्या भयणी भावांनो धाडटा जेजू वचात म्हणटा दुसऱ्या उतरांनी अ पिलग्रीम परिशोधीक वाट शिसांक चलूंक मागता मोगाच्या भयणी भावांनो ही परिशोधीक वाट परिशोधपणाची आमचो बिस्म साहेब आपले चिटीन म्हणटा आमी परिशोध कशी चलता आसतना सांगाती आमी एकामेकाक आयकूंक जाय आमी एकामेकाक बागा घेवंक जाय सहभागिलीपणान आसूंक जाय आनी आमी बागा चलता आसतना एकामेकाचें जिवीत पेकूंक जाय देखून जेजू जेन्ना शिसाक म्हणटा वचात आख्ख्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात जेजू शिसांक हेंच करूंक धाडटा एकामेकाक आयकूंक एकामेकाक पेकूंक आनी एकामेकाक सांगाती घेवन ही वाट चलूंक मोगाच्या भयणी भावांनो बागयोंत फ्रांसीस सावियराची आज आमी दोबाजीक परब समरमता व्हडली परब आमकां ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार एक आरसो आमकां दाखयता आमी सगल्यांनी देवाचें राज परगटूंक देवाचें राज बांदून हाडूंक हांव ताच्या जिविताची कथा सांगना पूण ताचें जिवीत 3 बाजूंनी आमी पळोवंक जाता पयले सुवातेर बागयोंत फ्रांसीस सावियर मिशनर जेजूचो इज अ मिशनरी ऑफ जीजस ताच्या हातान कुरीस आसा कुरीस लोकांक दाखयना पूण कुर्साची बाजू ताचे वाटेन फुडो करून आसा मोगाच्या भयणी भावांनो फ्रांसीस शावियरान जेजूक पळयलो कुर्सा वेल्या जेजूक आपल्या जिवितान घेतलो आनी कुर्सार आसलोल्या जेजूचो रूपकार जालो आमचो बिस्म साहेब गवळीक चिटीन हेंच सांगता इज अ मिशनरी हू हॅज द फेस ऑफ जीजस तो जेजूचो रूपकार जालो मोगाच्या भयणी भावांनो बागयोंत फ्रांसीस शावियर जेजूचो रूपकार देखून जेजूचो तो मिशनर दुसरी वस्त आमी ताच्या जिवितान पळयता तो संदेशकार इज द मॅसेंजर ऑफ जीजस आमी ताच्या जिविता वयर वाचला आसतलें परगटणार पळयला आसतलो कापीण घेवन भोंवतालो लोकांक एकठांयतालो कापिणीचो आवाज जालो लोकांक देवाचो ताळो एकठांय कोत्तालो दोतोन शिकयतालो मागणी करूंक शिकयतालो देवाच्या उतराचो प्रचार कोत्तालो शुभ खबर परगट्टालो देखून बागयोन फ्रांसीस सावियर संदेशकार बरी खबरेचो आनी तिसरे सुवातेर तो जालो संदेश इज द मॅसेज ऑफ जीजस मोगाच्या भयणी भावांनो आमी रॅलिका दवरलेली आसा 21 तारखेचेर आमी जायतीं जाणां पळयता सासपिता अणभवता सत मानता इतल्यान आमचें जिवीत सोंपना हातून ओल्ड गोवा येवपाची आमचें पॉयंट सोंपना पूण इट इज मोर दॅन दॅट आमी पळयलां देखून आमी आयकता देखून आमी सांसपिता देखून आमी ताचेरच आमचो भावार्थ ना पूण बागयोन फ्रांसीस शावियर ताची रॅलीक आमचे मदें जावन आसा देवाचो संदेश इज द मेसेज फॉर अस तो मेसेज देखून कसली मेसेज तो मेसेज आमकां भावार्थाची इज अ एपिटोम ऑफ फेथ मोगाच्या भयणी भावांनो आमी बागयोन फ्रांसीस शावियराक पळयता तेन्ना भावार्थाची कुरपा आमचेर देंवता भावार्थाची मुळां आमच्या जिवितान गोड जावंक जाय कित्याक जेन्ना आमी ताची रॅलीक पळयता आमकां भावार्थाचो उगडास येता बागयोन फ्रांसीस शावियर जावन आसा बीकन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी आत्मीकतायेचो फोलेर तो आत्मीकतायेचो उजवाड तो जेन्ना आमी ताचे सुरशी येता तेन्ना आमचें जिवीत आत्मीकतायेन बरोंक जाय आनी तिसरे सुवातेर इज अ हार्ट ऑफ इमोशन भावनाचें काळीज तें मोगाच्या भयणी भावांनो आमी भावार्थान सोत मानता आमी भावार्थान पळयता आनी आमी भावार्थान ओखण जाता आनी हातून आमचें आत्मीकपण हातून आमचें इमोशन लिपलेलें आसा मोगाच्या भयणी भावांनो आज आमी बागयोन फ्रांसीस शावियराक मान दिता आसतना इतलो समारंभ करता आसतना आमच्या जिवितान एकूच वस्त ताच्या जिवितांतली घेवया जे भाशेन आज बागयोन फ्रांसीस शावियराची रॅलीक आमकां संदेश दिता देवाच्या उत्तम मोगाचो आमी सगलीं जाणां संदेश जावया आमी सगलीं जाणां मेसेज जावया देवाच्या उत्तम मोगाची आमच्या घरान आमच्या समुदायेन आमच्या समाजान जूय हांव आसा जूय हांव येता जूय हांव वावुरता थंयसर आमी देवाच्या मोगाचो संदेश जावया ज्या जेजूक बागयोन फ्रांसीस शावियरान विंगयलो
तो जेजू ह्या वेळार आल्तारार वेदीचेर उंड्या आनी सोऱ्या रुपान येतलो. ह्या जेजू लागीं मागुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचो भावार्थ वाडोय. आमच्या भावार्था वरवीं आमी ओखण जावंक क्रिस्ती तत्वां मुल्यां आनी भावार्थाचें जिवीत ह्या समाजांत जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां सांगता भावाता उदेशी संवसारी कुद्देपण पयस करूंक. टू ओवरकम वर्ल्डली ब्लायंडनेस थ्रू फेथ. आनी आमी संवसारी कुद्देपणांतली भायर केन्ना सोरूंक पावतली? जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी वाचता, आयकता, त्याच उतराचेर आमी नियाळ करता आनी मागण्याची मनशां जाता तेन्ना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां देव इस्रायल लोकांक एक भास दिता. ही कसली भास? वॉट कायंड ऑफ प्रॉमीस? देव इस्रायल लोकांक म्हणटा, हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो, हांव सदांच तुमकां सोडवून दितलो, म्हजेर भावात दवरात. दिस इज गॉड्स प्रॉमीस. तर आमी भावाताची मनशां जावंक फावो. आमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक फावो आनी संवसारी कुद्देपणांतली भायर सोरूंक फावो. वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक फावो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो तरणाटो आसलो तो संवसारी कुद्देपणांत आपलें जिवीत तो जियेतालो. पूण भाग्यवंत इनास दी लॉयलाच्या उतरांनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. भाग्यवंत इनास दी लॉयलान म्हणलें, कित्याक उपकारत तुवें हो संवसार जोडले पूण तुजो आत्मो इबाडल्यार? फॉर वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड अँड फॉरफीट हिज सोल? आनी हेच उतर आयकून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपलें वायट जिवीत ताणें पयस केलें आनी बरें जिवीत तो जिवंक फुडें सरलो. ताणें आख्ख्या संवसारांत वचोन देवाचें उतर ताणें परगटलें. देवाचेर भावात धरून तो मागण्याचो मनीस जालो. जोरी आमी भावाताची मनशां जालीं जाल्यार, जोरी आमी मागण्याची मनशां आमी जालीं जाल्यार देव आमचें मागणें आयकतलो. आनी हेंच आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां. आयच्या शिव वर्तमानांत पळयलां जेजू 2 कुड्ड्याक मनशाक नवी नोदर दिता, नवी दिशा दिता. आनी जेजू नवी नोदर दिवच्या पयलीं तो तांचो भावात तपासता आनी तपासून जातच तो ह्या 2 कुड्ड्या मनशाक नवी नोदर दिता. पयले सुवातेर हे 2 कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येतात, भावातांत मागणे करतात आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. They cried aloud. Crying aloud is a sign of prayer. कितले फावटी आमी मागणे करतना आमी आमचोच भावात आमी गोट दवरता. आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता आमचो भावात थीर करूंक, वायट जिवीत सोडूंक आनी संवसारी कुड्डेपणांतली भायर सोरूंक आमकां आपयता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां हे 2 कुड्डे मनीस जेजूशी भावातांत येता. कित्याक ते आशेताले जेजूक पळोवंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी आशेतांव काय जेजूक पळोवंक? डू यू डिझायर टू सी जीसस? आमी आशेतांव काय आमचे खोटेपणाचे जिवीत सोडूंक? डू यू डिझायर to share your faith with others? ह्याच प्रश्नाचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी देवाचो आदर आनी कृपा मागुया आमी बरें जिवीत जिवंक. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेलन केलर 19 म्हयन्याचें आसतना ताच्या जिवितांत ते एका पिडेक सांपडटा. आनीक हे पिडेक लागून ताच्या दोळ्यांचेर आनी कानाचेर
जायतो मार बसता, कुड्डें तें जाता, बेरें तें जाता, ताच्या कुटुंबांत निराशीपण भितर सोदता, ताची घरचीं, ताची आवय बापूय ताका आंगातूय वेतात, पूण कसलोच फायदो ना जाता. पूण हेलेन केलं आपल्याच्या जिवितांत असलें घडलां म्हूण हार मानून घेना, वो कितेंच करूंक तें फाटीं सरोना. आपल्या जिवितांत निराशीपण आयलें म्हूण, आपल्याच्या जिवितांत आडकोड्यो आयल्यो म्हूण, वादोळ मोळां उपरासलीं म्हूण असल्या वादोळ मोळांक, असल्या आडकोळींक, असल्या निराशीपणांक आपल्याचेर जबरदस्ती करूंक हेलनान दिवंक ना. पूण परतेंच जाल्यार आपल्या लागीं सगळें घडटा म्हूण तिका विस्वास आसलो आनी असोच तिका बावार्थ आसलो आनी दुसऱ्यांक तें बावार्थ दिता, दुसऱ्यांक तें उत्तेजन दिता. आपल्याच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो खरो, पूण बावार्थ तिच्या भितर आसलो, बावार्थाची दिशा ताका आसली आनी हाका लागून कुड्डें आनी बेरें कशें 15वेचें शिंकप करूंक हेलेन पयलें जाता. बाबा भयणीनो, ताच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो, पूण बावार्थाचो उजवाड तिच्या जिवीत काळजांत आसलो आनी हाका लागून आपली स्वप्नां तें पुरी करूंक पावता. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप जावन आसा इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी इजायास आनी देव इजायास प्रवाद्याक वरवीं आपले पोरचेक संदेश दिता आनी तांकां सांगता, कुड्डीं पळोवंक लागतलीं, बेरीं आयकूंक लागतलीं, आनी जीं कोण देवाचेर विस्वास दवरतात, जीं कोण देवाचेर पातयेवन आसात, तीं देवाची विस्मितां बरेपणां पळोवंक पावतलीं. जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार जेजू दोगां कुड्ड्यांक परतून नदर दिता. आतां हांगासर पळयात, हे दोग जाण कुड्डे आनी जेजू केन्नाच पळोवंक ना. ओ जेजून मिलाग्री केल्ल्यो आजी विशीं ताणें केन्नाच पळोवंक ना. पूण एक मात ते घोडे जाणा आसले, घोडे कोणेंय तांकां सांगलें आसतलें जेजू विशीं, आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत एक उर्बा कशी आयली जेजूक पळोवंक. जेजूक ते भेटूंक सोदताले. कोणेंय तांकां जेजूशी आमकां वेल्यार पुरो म्हूण ते रावताले, पूण आमकां आनी कोण वतलो अशें ते आपल्या मनांतूच घोडे चिंतताले आसतले. आनी असल्या वेळार जेजू थंयसरल्यार पासार जातना तांकां घोडे कोणें सांगलां आसतलें, वो घोडे तुमी घोडे आयकलां आसतलें, आनी हाका लागून ते जेजूशी धांवतात. आनी जेजू तांकां प्रोश कोत्ता, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां विस्वास आसा? आनी तेन्ना ते म्हणटात, ओय सायबा. आनी तांच्या बावार्थाक लागून ते परत तांकां नदर फावो जाता. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी होच देवाचो उजवाड, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमकां सगल्यांक फावो जाला. काळोखी जिवितांत आमी आसलीं, काळोखांत आमी आसलीं, पूण जेन्ना आमी क्रिस्ताक नेसल्या तेन्ना आमच्या जिवितांत हो उजवाड आमकां फावो जाला. देव जिवीत आमकां फावो जाला. पूण जेन्ना आमी देव जिवीत पयस करून संवसार दाखयता, तें जिवीत आमी आपणायता, तेन्ना आमच्या जिवितांत काळोख भितर सोदता. संवसारी काळोखांत आमी भूल जाता आनी ह्या पासत जें आमी कितें चिंतता तें आमकां दिसता सारकें आसा. जें हांव कितें कोत्ता तें म्हाका दिसता हांव तें सारकें कोत्ता. जें हांव कितें उलयतां तें म्हाका दिसता हांव सारकें उलयतां. पूण जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या जिविताचो मास करून घेता, तेन्ना हो संवसारी आनी तेन्ना दामास्काचे वाटेक जेजू ताका भेटता आनी ताचें जिवीत काळोखी जिवीत आसलें तें उजवाडाचें जिवीत जावंक पावता. तशेंच बाग्योन फरांची शावेराचें जिवीत, संवसाराक तो बुल्लोलो, संवसारी कुड्डेपण ताच्या जिवितांत आसलें, पूण बाग्योन इनासान उचल्लेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयकून तो भावार्थाक वेंग मारता आनी संवसारी कुड्डेपण पयस करूंक तो वावुरता. जाल्यार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत ह्या विशयाचेर आनी देवाच्या उतराचेर कसलो आमी संदेश घेवया. 3 मुद्दे हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर कुड्डेपणाची जागृताय सगल्यांक आमकां आसूंक गरज. आतां संवसारांत तरेतरेचें वायट आसा आनी ह्या वायटाक आमी बली पडटा. बरेपणाक आमी आमचो दोळो धांपता आनी ह्या पासत सगल्या वायटांची जागृताय आमकां आसूंक गरजेची. कोणूय आमकां असल्या वायटांचेर आमच्या जिवितांत जागृताय हाडटा जाल्यार
ती आमी स्विकारुया. जे भाशेन बाग्योंत इनासान बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान ही जागृताय हाडली आनी हेलन कॅलरान भावार्थाची जागृताय हाडून फुडलीं पावलां मारली, तेच भाशेन असली जागृताय जोण एकल्याच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पेकुणी अनुभवुया. जो कोण पातोक ओळखून घेना ताका पातकांचें दार धांपता, पूण जो कोण खालतीकायेन पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसोणें मागता ताका पातकांचें दार उक्तें जाता. जेजूचो पेकुणेचो उजवाड तांच्या जिवितांत फांकता. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थान शुभ वर्तमान परगटुया. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू ह्या कुड्ड्यांक सांगता, पळय कोणाकूच सांगो नाकात, पूण तरी आसतना ते जेजूची खबर सगल्याक वचून परगट करतात. भावार्थाची परगटणी करूंक आनी जेजूक परगटूंक तांच्यांनी ओगें रावूंक जावंक ना. तशेंच आमच्याय जिवितान असल्या भावार्थाची परगटणी करूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक जे भाशेन तांणी भावार्थ परगटलो, दुसऱ्या वद्दान तांणी जेजूक परगटलो, तेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमी जेजूक अशेंच फुडो करून जेजूक आमी परगटुया. आनी हेंच करूंक बाग्योन फ्रांसीस शावेराची मसूत आमी ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया. ह्या संवसारांत आमी जोण एकली पयण करतना आमचो एक हावेस आसा, आनी तो म्हणल्यार देवाक मानवतली मनशां कशीं आमचे ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक. आनी देवाक मानवतली मनशां आमी कशीं जाताव काय. हेब्रेवांक बरयलेली चीट 11वो आवेसवर 6वी वळ अशें म्हणटा, भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतोल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. म्हणटूच देवाक आमी मानवतलीं जावंक, देव आसा, देव आमचे बरोबर पयण करता आनी ताका सोदतोल्यांक तो इनाम दिता, बरें तेंच दिता, हें आमी सोत मानूंक गरज. आनी हाचें बऱ्यांतलें बरें उदाहरण आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोगां कुड्ड्या मनशाच्या भावार्थाक जेजू जबाब दिता. ह्या दोगां कुड्ड्या मनशाची परिस्थिती कितें आसली. कुडीच्या दोळ्यांनी तांकां दिसनासलें आनी हाका लागून हेरा भाव भयणां भाशेन तांच्यान वावर करूंक सोंपेपणी जायनासलें. आनी हाका लागून हे दोगूय रस्त्याचे देगेर बसून भीक मागून आपल्याचें ते पोट भरताले. तांचे भितर ही इच्छा आसली तांकां ही कुडीची पेकोवणी मेळचे खातीर. तांची इच्छा आसली तांचें जिवीत सोंपें जावचें म्हूण. ह्या दोगूय मनशांनी जेजू विशीं तांणी आयकलोलें. आनी खंय तांणी आयकलोलें काय, पयले सुवातेर तांणी आयकलोलें वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान, कित्याक लोक जेजूच्या बरेपणाचे जयजयकार करतालो. लोक जेजू कशे तरेन मिलाग्री करता ह्यो खबरो करतालो. म्हणटूच ही लोकांची खबर ह्या दोगां कुड्ड्यांनी आयकलोलें. आनी इतलेंच ताणें आयकून तांचो विस्वास जेजूचेर आसलो. दुसरे सुवातेर तांणी जेजूचें आयकलोलें मोइजेसाच्या शास्त्रांतल्यान. जी घडी देव मंदिरांत ताची प्रवचन केलें त्या शास्त्रांतल्यान तांणी आयकलोलें. कित्याक मेसियेस दाविदाचे कुळयेंतलो येवचो आसलो. आनी जेन्ना जेजू पासार जाता तेन्ना ते व्हडल्यान बोब मारतात, दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर. अशें म्हणून ते दाखयतात की जेजू जावन आसा
तो मेसियस. म्हणटूच जें कितें तांणी लोकां कडल्यान आयकल्लें, जें कितें मोइजेसाच्या शास्त्रांतलें तांणी आयकल्लें, हें आयकल्ल्या वरवीं तांणी जेजूचेर बावाट दवरलो. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. ल्हानपणी थावन आमी जेजूचें आमच्या जिवितान आयकत आयल्या. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं जेजूची खबर आमकां मेळ्ळ्या. जेजूची खबर आमकां मेळटा देवाच्या उतरांतल्यान. जितले फावट देवाचें उतर आमी वाचता, नियाळ करता, जेजूची आमकां थंयसर ओळख मेळटा. आमी आमकांच विचारूंक करोस, जेजूची म्हाका कितली ओळख आसा गाय? जेजूचो म्हाका कितलो अणभव आसा गाय? म्हजो भावार्थ जेजूचेर कितलो खोल आसा गाय? असले प्रश्न हांवें तुवें करूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या घरा पावसर ते ताचे फाटल्यान वेतात. खरें म्हणल्यार जेन्ना ते पयले फावट जेजूक उलो करतात तेन्ना जेजून थांबोंक जाता आसलें, पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू घरा पावसर ते ताचे फाटल्यान वेतात. हें दाखयता तांच्या बावाटाची तपासणी जाता म्हूण. तांकां जाय ते भशेन जायना तेन्ना देखून ते जेजूचेर विस्वास दवरता की जेजूच्यान तांचे पासत कितें तरी करूंक जाता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितान आमी सगळीं जेजूचेर बावाट दवरता. जेजूचेर बावाट धरून आमची मागणी, आमच्यो गरजो जेजू मुखार घालता. पूण थोडे फावट ह्या सगळ्या आमच्या मागण्याचो, ह्या आमच्या गरजांचो जाबाब मेळूंक थोडे फावट काळाव जाता. आनी असलो काळाव जाता तेन्ना बावाटान तरी पूण जेजू फाटल्यान आमी वचूंक, जेजूचेर विस्वास धरून, जेजू आसा आमचे बरोबर, जेजू बरें तेंच आमकां करतलो, असलो बावाट काळाव देखून जाता तेन्ना आमच्या मागण्यांक जाबाब मेळूंक तेन्ना देखून हे दोगूय कुड्डे आमकां स्फूर्ती दितात जेजूचेर बावाट धरूंक. तिसरे सुवातेर बावाटान केल्ल्या मागण्यांक जेजू सदांच कान दिता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता, जेजू तांकां म्हणटा, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. आनी हे दोगूय कुड्डे मनीस एक बावाटाचो जबाब जेजूक दिता. ते म्हणटात, ओय सायबा. आनी जेजू फुडें तांकां म्हणटा, तुमच्या बावाटा प्रमाणे तुमकां जावं दी. तांच्या बावाटाक लागून ही पेकोवणी तांकां फावो जाता म्हूण जेजू तांकां दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या जिवितान उदी करून आयज आमी ह्या पवित्र जाग्यार आमची मागणी, आमचे इंतेसांव, आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के कोती घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या. जो प्रश्न जेजून त्या दोगां कुड्ड्या मनशांक केलो, हो प्रश्न जेजूचो आमी जण एकलीं खोल आमच्या काळजांत आयकूंक प्रयत्न करुया. जंय जेजू आमकां म्हणटा, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावार्थ आसा. त्या दोगां कुड्ड्या मनशा भाशेन, ओय सायबा, तुज्या लागीं जाता असलो बावाटाचो जबाब हे मिसाचे बेटेन जेजूक आमी दिवया. आनी सोर शेवटी आमी पळयता, ते बरें जातूच जेजू तांकां खोरायेन शिडकायता हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण. वेगवेगळे पवित्र पुस्तकान जेजू अशी शिडकावणी दिता कोणाक बरो केल्या उपरांत हें आमकां मेळटा. आनी जेजू अशें तांकां कित्याक म्हणटा गाय? जेजूक जाय आसले ते ल्हानवीक जालोले. तांकां पेकोवणी मेळ्ळी म्हूण जेजूक नाका आसले ते आतां गोरवान बोल्लोले वो बोडायेन बोल्लोले. जेजूक जाय आसले ते ल्हानवीक जावं. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितान जेजू आमचे कडल्यान हेंच आवडेता. आमच्या जिवितान जेन्ना ताची बेसावां आमी अणभवता तेन्ना जेजूक जाय हांवें आनी तुवें ल्हानवीक जालोलीं. आमच्या जिवितान जेन्ना जेजूची बेसावां आमी अणभवता, जेजूक नाका आमी दुसऱ्याक एके उणे नदरेन पळोवंक, दुसऱ्याक एके सकयले नदरेक पळोवन. आमच्या जिवितान देवाची बेसावां आमी अणभवता तेन्ना
ह्या संवसाराचें कुड्डेपण कुशीन दवरून ही देवाची बेसांवां घेवन गरजेक सांपडलेल्या सवें गरज आसा तांचे सवें ही बेसांवां वांटूंक जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. मोगाळ भाव भयणानू, हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमचो जण एकल्याचो बावाड जेजूचेर थीर आनी गोड जावं सगळ्या आमच्या जिविताच्या घडीतांनी बरें जाता तेन्ना बरें जायना तेन्ना लेगून दर एक घडये आमचो बावाड थीर गोड जावं हे मिसाचे भेटेन कुरपा आनी बोळ जण एकल्याक मागुया. मोगाळ भावभयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, जो कोण उठटा तो बुडटा. ल्हानवीक मनीस सगल्यांक आवडटा, पूण गोरवान भरलेलो मनीस कोणाकूच आवडना. आमी म्हणटा देवाक आनी गोरवाक पडना. आयचो विशय ल्हानविकायेन जिवी जीवन स्वर्गीचे राज आपणावंक आमकां आपयता. एक ल्हानवीक मनीस कितें करता काय? एक ल्हानवीक मनीस आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता आनी म्हणटा तूं म्हाका जाय ते भाशेन चलय. पूण एक गोरवान भरलेलो मनीस म्हणटा आपूण आपणाक देव समेस्तांक, आय मी एंड माय सेल्फ. म्हाका आनी दुसऱ्याची गरज ना, म्हाका आनी देवाची गरज ना, म्हजे लागीं सगलें आसा. आनी हाका लागून गोरवान भरलेलो मनीस म्हणटा आय एम सेल्फ सफिशंट. आमी आमकांच विचार करुया, आमी ल्हानविकायेन जिवीत जियेताव वा आमी गोरवान भरलेलीं आसाव काय? आमी आमचेंच उलयता काय? आमी आमकांच वयर काडटा काय? पवित्र पुस्तकान आमकां जायत्यो देखी मेळटात जे ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेले. मोइजेस आसा, मोइजेसान ल्हानविकायेन देवाच्या उतराक होय म्हणलें. भाग्योन पावलो आसा, जो पयलीं क्रिस्तांवाक पिडापीट जालो, पूण जेन्ना ताका जेजू मेळटा ल्हानविकायेन भरून आपलें जिवीत जियेता. जेजू क्रिस्त आसा, देव जावन मनीस जालो, चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी ताणें सगल्यांची सेवा केली. ल्हानविकायेन ताणें आपलो वावर केलो. आनी आयच्या शिव वर्तमानान जुआंव बातिस्त आमकां ल्हानविकायेची खुणा. मोगाळ भावभयणीनो, भारताचो एक जाणार मनीस स्वामी विवेकानंदा एका दिसाकूय एक व्हडलें जेवण करता. आनी ह्या व्हडल्या जेवणांत व्हडल्या व्हडल्या मनशांक, जाणार मनशांक आपयता. आनी जेन्ना हो लोक सगलो आयल्या उपरांत तोकूय तांकां जेवण वाडूंक लागता. हें पळोवनकूय ताचे चाकर ताका म्हणटात तूं आमचो धनी, हो तुजो वावर न्हय, हो आमचो वावर, आमच्या चाकरांचो वावर. आनी तेन्नाकूय स्वामी विवेकानंद अशें म्हणटा, तुमकां संवसाराच्या व्हडल्या गुरूची खबर ना, जेजू क्रिस्ताची खबर ना तुमकां. कशे भाशेन तो मेजा वेलो उठलो, ताणें शिसाचे पांय धुले आनी ते पुसले. ते मारिया मागदलेन पर्यान आपल्या दुकानी जेजूचे पांय धुले आनी केंसांनी पांय पुसले. आनी तो मुखार म्हणटा, जर तर जेजू क्रिस्त हांगासर आसलो जाल्यार म्हज्या रोगतान हांव ताचे पांय धुतालो आसलो. मोगाळ भावभयणीनो, एक व्हडलो मनीस ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरूय जेन्ना तरणाटो आसलो, व्हडपण जळूंक सोदतालो, ताका नामना जाय आसली, ताका पदवी जाय आसली. आनी ताका लागून पारिसाक तो शिकपाक गेलो, एक व्हडलो प्रोफेसर जावपाक. पूण जेन्ना ताका इनास जे लॉयला मेळटा आनी ही उतरां पोत्तून पोत्तून म्हणटा, आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार कसलो आदाव, कसलो फायदो, तेन्ना ताचें जिवीत बदलता. जो व्हडपण जळूंक सोदतालो जेजू पासत ल्हानवीक जाता, ल्हानविकायेंतल्यान आपलें जिवीत जियेता. गोंया येता, जायते गांवांनी भोंवून देवाचें राज परगट करता, दोतोन शिकयता, भावात विस्तारता. मोगाळ भावभयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, सगल्यांक जल्मल्ल्या वस्तुऱ्या भितर जुआंव बातीस अदीक व्हरतो
जो बातिस्तान कितें केलें काय जो बातिस्तान जेजूची वाट तयार केली तो म्हणटालो तो व्हड जावंक जाय आपूण ल्हान जावंक जाय ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हज्यान फावना तो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो ताणें आपणाक न्हय पूण जेजूक बोट दाखयलो जेजूक ताणें वयर काडली आनी जेजूची वाट ताणें तयार केली आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी म्हणटा देवान इस्रायल परजेक विचून काडली ताचो मोग केलो तांकां जेवण दिलें तांकां उदक दिलें तांकां साल्वार केली पूण इस्रायल परजा परतून परतून पातो करता देवाशी पयस वता पूण देव तांकां परतून लागीं हाडटा आनी म्हणटा हांवें तुमकां विचून काडल्यांत म्हज्या उतरां परमणें तुमचें जिवीत जियेयात मोगाळ बाबडीनो आयचो सेवा धर्म आमकां कितें शिकयता काय पयले सुवातेर गर्व पयस करून मिजास पयस करून ल्हानविकायेचें आमी आमचें जिवीत जिवया दुसरे सुवातेर जे भाशेन फ्रांसीस शावेरान देवाचें राज पुरगोड केलें आमच्या उतरां कुन्यांतल्यान जेजूक पुरगोटूंक जेजूक गोवाय दिवंक वावरुया आनी तिसरे सुवातेर आमी सगळीं भावार्थी मनशां आमकां भावार्थ आसा आनी आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण फ्रांसीस शावेराचो होच भावार्थ तिरगोड कर म्हूण ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया एकोणीस वर्सांचो तरणाटो आपलें घर गांव सोडून पॅरीस विद्यापिठांत भरती जाता बरें शिकप करून यश जोडून पदवी जोडून आपूण एक व्हड मनीस जातलो म्हूण ताजीं सपनां आसलीं पॅरीस शारांत इनास नांवाचो एक ताका आनीक एक विद्यार्थी मेवता तांची इश्टागोट वाडटा आनीक इनासाचीं उतरां ताच्या काळजांत रिगतात आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू विन द होल वर्ल्ड बट टू लूज हिज ओन सोल आदी ह्या उतरांक ताणें कान दिवंक ना पूण आतां ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपल्या जिविताचो मार्ग तो बदलता इनासाच्या जोम्यांत भितर सरून क्रिस्ती धर्माची शिकवण खोलायेन तो शिंगता पाद्रीपणाची ओर्द तो स्विकारता आनी आपलें संपूर्ण जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलूंक फुडें सोदता शुवर्तमान परगटूंक आपलोच देश आनी लोकांक फाटीं सोडून तो एका नव्या संवसाराक फुडो करता आनी आसेच्या लोकांक जेजूचें शुवर्तमान परगटूंक आमच्या माणकुल्या गोंयच्या शारार आपलीं पावलां दवरता ताच्या ताळ्याक कान दिवन पालो दिवन हजारांनी लोकांनी क्रिस्ती धर्म स्विकारलो हो वावर कोत्ताना ताका जायते आडकोडींक फुडो करचो पडलो पूण देवाचेर आपलो विस्वास दवरून तो आपलीं पावलां फुडें मारीत रावलो आनीक 46 वर्सांचे तरणे पिरायेर ताच्या जिविताची वाट पालवली प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आमी सान फ्रांसीस सावियराची परब संभ्रमता मोगान आमी ताका गोंयचो साहेब म्हूण वळखता आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी आमकां खात्री दिता की देव आपले पोरजेचो सांबाळ करतलो आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली तशेंच मरणाच्या चोपक्यांतली तो सोडयतलो आनी दुसऱ्या वाचपान सान पावलू आमकां आमची जबाबदारी उगडास कोत्ता जेजूच्या पाटलावदारांचो कायदो शुवर्तमान परगटपाचो ना फकत पाद्रींचो आनी माद्रींचो थोड्या लौकीक भाव भयणीचो पूण आमा सोमेस्तांचो कायदो जेजूचें शुवर्तमान परगटूंक आनी आयच्या शुवर्तमानान
कितें आमी परगोटूंक जाय ताचेर आमचीं मनां उजवाडायता. आमकां जाय तें न्हू, संवसारी जाणवाय न्हू, आमची कल्पना न्हू, पूण जेजूची बरी खबर, जेजूची शिकवण. आयच्या फेस्ताच्या समयार प्रितीच्या भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस जावियराच्या कुडीचेर नदर मारून आमी ताच्या रेलिकेचेर वेनरेशन करून आमी आमच्याच जिविताक 3 अशे आवंडे दवरुया. पयले सुवातेर शिव वर्तमान परगोडचे आदीं देवाच्या उतराचो खोलायेन आमी मोग करचो गरज. सान फ्रांसीस जावियरान देवाचें उतर वाचून ताचो अभ्यास करून ताचेर नियाळ करून तें आपल्या जिवितांत आपणायलें. ताचेच भाशेन आमच्याय जिवितांत देवाच्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरज. ताचेर दर दिसाक नियाळ करूंक गरज आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडाचेर आमचीं पावलां मारूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार ताणें परगोटलो संदेश तो जालो. ही बिकेम द मेसेज दॅट ही प्रोक्लेम्ड. जें तो परगोडटालो तें तो आपल्या जिवितांत जियेतालो. जेजू भाशेन मोलायेन तो दुसऱ्यांक लेखतालो. आपस्वार्थी न्हू, पूण निस्वार्थी जिवीत तो जियेलो. गोरजेवंतांचो, पिडेस्तांचो, कोण नासलेल्यांचो आस्कारी तो जालो. आनी ताच्या वावरांतल्यान जेजूची कृपा हजारांनी लोक भोगूंक पावलो. प्रिच्या भाव भयणीनो, खरी भक्ती ना फकत ताच्या कुडीचो उमाव घेवप वा रेलिकेचो उमाव घेवप वो नोवेनांत आनी फेस्तांत भाग घेवप, पूण ताणें शिकयलेले गूण आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक गरज. ही जावन आसा खरी भक्ती. आनी शेवटाक शिव वर्तमान परगोटूंक ताकतीन तो भरलो. देवाचें उतर परगोटूंक गांव गांवांनी, देसा देसांनी तो भोंवलो. लॉज वो भिरांत फाटीं दवरून काडोकांत आसलेल्यांक उजवाड ताणें दिलो. सान फ्रांसीस जावियराच्या जिविताचेर नियाळ करून पोप फ्रांसीस पापसाहेब आमकां अशें सांगता. आनी हें खास तरेन आमच्या तरणाट्यांक, हांगासर हांव पळयतां जायतीं तरणाटीं आसात. यंग पीपल हू आर रेस्टलेस अँड डू नॉट नो वॉट टू डू विथ युअर रेस्टलेसनेस, लूक एट झेवियर. सान फ्रांसिसाचेर जावियराचेर नदर घालात. लूक एट द होरायझन्स ऑफ द वर्ल्ड. लूक एट द पीपल इन नीड. गोरजेवंतांचेर तुमची नदर घालात. लूक एट द पीपल हू आर सफरींग. दे ऑल नीड जीजस. सगल्यांक जेजूची गरज. आनी हें सान फ्रांसीस जावियर आमकां शिकयता. जेजूची मिशनरी आज्ञा स्विकारून सगळी तुमची उर्बा शिव वर्तमानाचे सेवेक घालात. हेंच आमकां पाप साहेब करूंक आपयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज सान फ्रांसिसाचे मजतीन मागुया की आमी दरेकलीं हांगासर जमा जाल्यात ती खरेंच आमचो क्रिस्ती भावार्थ खोलायेन आमी तो ओळखून घेवंक, बरे भाशेन तो जिवंक आनीक संवसाराक जेजूची आमी साक्षी जावं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकलूत दाखोवंक हो आयचो विशय आमकां उलो मारता. ह्या दिसांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें एक्सपोजिशन चालू आसा आनी संवसाराच्या देगेर थावन, संवसाराच्या शिमांतीन, सगळ्या शिमांक थावन, आमच्या भारताच्या शिमांत सगळ्याक थावन लोक येता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें दर्शन घेवंक, ताका मान दिवंक आनी ताचे वरवीं देवाक भोसूंक येता.
खरें म्हळ्यार जें ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी पोरगोटलें तें आयज मेरेन तो करीत आसा. जेन्ना ताच्या जिवितांत ताका आपणाचें चिंतूंक, आपणाचें बरेंपण मनांत हाडून तो आपलो फुडार, आपलो कॅरियर बांदूंक सोदी, तेन्ना देवान ताका आपयलो न्हूच फकत आपणा खातीर वावरूंक, पूण समाजाच्या, संवसाराच्या देगेर आसलेल्यांक, भायर आयलोल्यांक, पयस पयस आसलेल्यांक देवाचो मोग, देवाची काकलूत ताणें दाखोवंक. ही ताणें आपणें पयली अनुभवली आनी दुसऱ्यांक परगटूंक तो वावुरलो. आनी आतां मेरेन स्वर्गार रावन ही आपले रॅलिकां वरवीं लोकांक तो जेजूशी ओडून हाडटा आतां मेरेन. हालींच म्हाका एक जायते लोक थंयसर सांगता काथेद्रालांत ह्या भाग्यवंताची ओचुऱ्यां जातात तीं. हालींच म्हाका 3 तारखेर डिसेंबराची 2024 ह्या वर्सा एक केरळाचे वस्तोरेन आपली गोवायकी बरोवन दिली म्हजेशी. तिचें नांव विणी जोस, त्रिचूर कोची केरळा हांगा सोडली ती. 2004 ह्या वर्साक एक्सपोजिशनाक ही वस्तोरी खूब दुयेंत आसली. तिका रेमाटीक आर्थरायटीस जावन डॉक्टरान तिका इतली तिची गंभीर परिस्थिती आसली, तिचे लागीं आलूंक जायनासलें, चलूंक जायनासलें, कांयच करूंक जायनासलें. आनी 1 वर्स पासून तिका डॉक्टरांनी वैजांनी एके भशेन सांगून दिल्लें की 1 वर्स पासून तिच्यांनी तशीच जिवंक जातली, उपरांत ती सोंपतली म्हूण. पूण त्या वर्साक 2004 ह्या वर्सा एक्सपोजिशन लागीं पावलें म्हूण तिका एक काळजान तिच्या उमेद भोगली की भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें दर्शन घेवंक गेली जाल्यार ताचे मजतीन देवा लागीं मागल्यार आपूण बरी जावंक जातली म्हूण. सुमार 800 किलोमीटर ही वस्तोरी आपल्या घरकाराक आनी दुसऱ्या कुटुंबाक मारुती 800 कोची तावन ती ट्रॅव्हल केली ताणें. आनी आमी जाणा मारुती 800 तुका स्पेस मेळना तितलो फॅमिलीक भोंवपाक. आनी ती आयली. कितले कोश्ट तिणें काडले. हांगासर येतोच तिका व्हिलचॅराचेर पळोवन सगळींच अजाप जाली, इतली असोक्त ती जाल्ली. पूण जेन्ना तिणें जायतें बरयलां पूण हांव शॉर्ट करून सांगता. पूण जेन्ना ती भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रॅलिकांक उमो घेवंक गेली आपल्या कुटुंबा बरोबर, तिणें खरेपणी वेचे आदीं तिणें जायतें आयकल्लें. ती सांगता नॅगेटीव आयकल्लें की ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची कूड न्हय, तें फेक, तें बेश्टें फ्रॉड तें अशें. पूण तिणें आपल्या मनांत म्हणलें ना, अशें जावं नजो. ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रियल कूड सारकी. आनीक देव प्रूव करतलो म्हाका बरी करून हिचो उमो घेयल्या उपरांत. आनी ती आयली तेन्ना ती म्हणूंक लागली आपणें पळयलें कूड घामिल्या भितर, आरशांत आसा ती तुमी जाणात, भितर घामिल्या. आपणाकूय कितें भोगलें म्हणूंक लागली. आनी थंय तावन थोडो वेळ सारल्या उपरांत गेल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत ती खंयसर हांगासर खंय इगोर्जेंत रावताली, कोयतांत वा इगोर्जेंत कितें. गेल्या उपरांत त्या दिसा ती उबी जाली, चलूंक लागली. त्या दिसा सावन आयज मेरेन ह्याय 5 तारखेर ती येवची आसली, येवन गेली दिसता म्हाका मेळूंक ना त्या दिसा. 5 तारखेर ती एक्सपोजिशनाक परतून ह्याय वर्साक 20 वर्सां जालीं. बरी आहा.
ही ओचोरियां तिचे सोवें घोडली, ती एके भाशेन दुयेंत जावन तिका समाजाचे देगेक उडयलोली, वैजांनी सगळ्यांनी सांडलोली, देवान तिका सांडूंक ना. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची ही मोजत तिणें मागली आनी देव तिका पावलो. भयणी बाबांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमकां उगडास करता की हांव तुमकां सांडिना. तुमचे परिस्थितींत हांव तुमकां भेटूंक येता आनी तुमकां पातकाक लागून वो दुसऱ्या कांय कारणाक लागून तुमी देगेक पडल्यात जाल्यार, समाजाच्या कुशीक पडल्यात जाल्यार भियेनाकात, म्हजेर विस्वास दवरात, हांव तुमकां परतून हाडटां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपल्या शिसां वरवीं हेंच आमंत्रण करता. जेजू पयले सुवातेर आपली शिकवण 2 भाग आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटात. पयलो भाग, जेजू उगडास करता आपल्या आपोस्लांक की तुमीच देगेर आसात. तुमचो भावार्थ घोट ना तेन्ना तुमी देगेक पडलेले कशे. तुमी म्हजें उतर जियेनात तेन्ना, म्हजें शिकवण जियेनात तेन्ना तुमी देगेक पडलेल्या भाशेन. तुमी म्हजे फाटल्यान येनात तेन्ना, म्हजी बरी खबर मानून घेनात तेन्ना तुमी समाजाचे देगेक पडलेले कशे. तुमी पिडा रोग भोगतात तेन्ना जावं कुडीचो पिडा रोग, जावं पातकाक लागून ओतम्याचो पिडा रोग भोगतात तेन्ना तुमी समाजाचे देगेक पडलेले कशे. देखून तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां बरें कोत्तां. आय विल मेक यू होल. हांव तुमकां म्हज्या वेंगेंत घेतां आनी म्हजेशी रावून म्हजें उतर आयकात. म्हजें उतर तुमच्या काळजांत रिगूं दी. म्हजी खूब बरी खबर तुमी अनुभवात, एक्सपिरियन्स द गूड न्यूज. तुमी तुमच्या कुडीचो तशेंच ओतम्याचो पिडा रोग म्हजेशी येवन बरें जायात आनी उपरांत हांव तुमकां पाठयतां समाजाचे देगेक आसलेल्यांक तांचे सवें दया दाखोवंक, तांकां म्हजेशी हाडूंक, तांकां बरें करूंक, तांकां ती बरी खबर परगटूंक, तांकां तांच्या अशक्तायेन, तांच्या किरकोळपणान तांकां आदार दिवंक हांव तुमकां पाठयतां. हेंच आमकां इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतूय मेळटा. आयचें पयलें वाचप आमी इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचलां, 30वो हावेसवर तो. पूण आमी फुडें गेले जाल्यार 54 हावेसवर आमी पळयलो जाल्यार थंयसर दुसरे वळींत आमकां मेळटा. देव म्हणटा, तुमी म्हजी सोडवण अणभवल्या उपरांत, तुमी रिस्टोर जाल्या उपरांत, वन्स आय रिस्टोर यू बॅक जेरुसलेम, हें केल्या उपरांत तुमी कितें करूंक जाय? तुमी तुमचे टेंट्स, तुमी तुमचे तोंबू रुंद करूंक जाय आनी सगळ्यांक भितर घेवंक जाय, दुसऱ्यांक भितर घेवंक जाय. तुमी हो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तुमी भयणी बाबांनो, आयज तोच देव जे इस्रायल पोरजेक सांगतालो, आपोस्लांक सांगतालो, तें आमकांय सांगता. तुमी म्हजेशी येयात, म्हजें जिवीत अनुभवात आनी तुमचें काळीज रुंद करात, तुमचें जिवीत विशाळ करात, तुमचें मन, तुमची नदर दयाळ जावं दी सगळ्या सवें. गो बियॉन्ड वॉट यू आर सपोज टू डू. आमी जायते पावटी कितें कोत्ता? आमी जायते पावटी आमकां दिल्लो वावर तितलोच कोत्ता. देव म्हणटा ना, ताचेवन भायर वच. तूं एक टिचर जाल्यार तुका शिकोवपाचो इतलोच कायदो आसा. गो बियॉन्ड दॅट. तुजें रुंद कोर काळीज. देगेक आसलेल्या भुरग्यां सवें, दुसऱ्यां सवें पाव तांकां. तूं एक नर्स जाल्यार, एक डॉक्टर जाल्यार तुजो इतलीच ड्युटी आसा. गो बियॉन्ड दॅट. रुंद कोर तुजें काळीज, विशाळ जावं दी, दयाळ जा, उदीक मोगाळ जा, पाव सगळ्यांक पाव. गो बियॉन्ड. ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत करूं. भाग्यवंत आमरोज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी जायतीं भाग्यवंतां आमकां आदार करतात. तर ह्या आयच्या मिसांत आमी वांटो घेतना हे वस्तुरे भाशेन विनी, जोस,
हिचे भाशेन आमचे भावार्थांत आमी गोड जावं आनी विशाळ मोनाची दुसऱ्या सवें जावंक आमकां त्याच देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जुसे दाविदाच्या पुता भिवू नाका, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक. कित्याक तिच्या कुसव्यान जो गर्भ सांबाळला तो देवाच्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन. भाव भयणीनो, आयज ह्या उतरांचेर आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना जुसे भाशेन भियेनासतना आमी फुडें सरुया. आयच्या ह्या नियाळाक पयले सुवातेर इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळलें आसा जुजेक. जुजे भियेनाका, इन्स्ट्रक्शन. मागीर एक्शन आसा, कित्याक भियेनाका. मारयेक तुजी पोतीन करूंक, हें एक्शन करूंक भियेनाका. आनी हें एक्शन घेवपाक तेजें रिजन कितें, कारण कितें? कित्याक हो गर्भ पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभवला. आतां आमचेर आयज आमी नियाळ करुया. भियेनासतना. भाव भयणीनो, भियेनाका, भिवू नाका. हें उतर पवित्र पुस्तकान आमकां सगल्याक मेळटा. सुरवात ते आखेरेक पासून परतून परतून ही उतरां येता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. भिवू नाका. आयज घडये हें उतर भिवू नाका पवित्र पुस्तकांतलें काडून ताचो घडये थोड्यांनी जोक केल्लो आसा. भिवपाची गरज ना. जोक जाल्लो आसा आयज, भिवपाची गरज ना म्हणलोली. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां बरीं उतरां. आयज तेजो आमी जोक करचो न्हू, पूण खरेपणी आमच्या जण एकल्याच्या जिविताक आमी समजून घेवया. जाल्यार भिरांत म्हणटा थंयसर दोन तरेचे मनीस आसात, वो दोन तरेचे रोल आसात. रोल्स टू बी प्लेड. एक भिवोवपी आनी दुसरो भिवपी. तूं खंयचे कॅटेगरीन पडटा? तूं भिवोवपी काय तूं भिवपी? जाल्यार भिवोवपी जो आसा तो भिवयता. कारण आहा ताचे लागीं. कित्याक जरी तर भिवोवपी भिवयना जाल्यार कोणूय उठटा. कोण एक्टिविस्ट जावन उठटा, कोण ऑपोजिशन जावन उठटा, कोण घराब्यान उठटा, कोण कॉलेजीन उठटा. खंय खंय उठटात आनी लागतात उलोवपाक, निशेध मारपाक लागतात भिवयना जाल्यार. आनी हो भिवयता तो कित्याक भिवयता? हे कित्याक उठचे न्हू? हे जरी तर उठले, भिवकुरे आसा ते जरी तर उठले जाल्यार म्हज्या हातांतली पदवी ना जातली, म्हजी पदवी वयतली. हो जे बेकायदेशीर प्रकल्प हांवें हाडल्या, प्रोजेक्ट आयज आमच्या गोंयान वयता थंयसर दोंगर कातरून कातरून जी बिल्डिंगां वयर सोदतात, वेगवेगळे प्रोजेक्ट आख्ख्या गोंयभर जे येयल्ले आहा ते पाड पडटले, बंद पडटले. आनी जी आख्खी रियल एस्टेट आसा, वो बिल्डर्स लॉबी, तांकां लुकसाण जातलें. ह्या पासत भिवोवपी भिवयता. म्हाका लुकसाण जावपाक नाका, म्हजी पदवी हातांतली वचपाक नाका. आनी ह्या पासत हांव भिवयतां. पूण भिवयता म्हूण कळपाक नाका तुका. देखून हांव म्हणटा तुका भिवपाची गरज ना, भियेनाका. पूण ज्यो वस्तू करता एक्शन त्यो भिवपाच्यो. कित्याक त्यो? तूं उलयता तुजेर FIR कोत्ता, तूं उलयता तुका डिटेन कोत्ता, तूं सुबेज उलयता तुका म्हज्या पुलीस स्टेशनार व्हरोन बेस्तोच बसोवन दवरता आनी बेस्तोच क्वेश्चन कोत्ता. ताळमूळ कांयच ना, कारण कांयच ना, कायदो कांयच ना. एक्शन. भाव भयणीनो, दुसरे वाटेन आसा भिवपी. कोण भिवपी? दुबाविरेत सगल्याहून चड भिवपी जो भिवयता तो. आनी जो कोण भिवयता तो आपूण सगल्याहून चड भियेल्लो आसा देखून दुसऱ्यांक भिवयता. कित्याक ताका खबर आसा भिरांत आसत जाल्यार कांयच जावचें ना, मागीर भिवपाची खरेंच गरज ना. जाल्यार आयच्या संदर्भान आमचेरूच आमी नदर मारून पडयली जाल्यार, आमच्या गोंयान नदर मारून पडयली जाल्यार, जे कोण आमची सुरक्षा करपाक आसात, जांकां पदवी दिल्ली आसा आमची सुरक्षा करूंक, टर्म दिवपाक जाता आमी पुलीस डिपार्टमेंट, सगल्याहून चड भियेल्लो आसा. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हाल्लोली आसा आमच्या स्टेटान, सगळें घडघडलेलें आसा. आनी जे कायदो सांबाळपी आसा, आमकां सुरक्षा दिवपी आसा, ते बाबडे नोको कितें करचें. कित्याक? दे हॅव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स. कित्याक दोत्ता रे म्हाका?
कित्याक FIR जाला सर म्हजेर ना वयर तावन ऑर्डर आयल्या म्हाका खबर ना. भियेल्ले जे आमचे सुरक्षा करपी भियेल्ले आसा तेंचो जबाब आयज हो येता, भिवकुऱ्यांचो जबाब. तेच न्हू, ते जरी तर भियेल्ले आसा सुरक्षा करपी वो आमकां भिरांत तितले पयस करपी जरी तर भियेल्ले आसा जाल्यार आमचें कोंत खंय उरलां, परजेचें कोंत खंय उरलां. परजाय भियेल्ली आसा. कित्याक हांव जरी तर उलयलो म्हजी सर्वीस वयतली, हांव जरी तर उलयलो जाल्यार म्हाका ट्रान्सफर पडटलो नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा, वो ह्या कोणशाक जावन त्या कोणशाक. हांव जरी तर उलयलो जाल्यार हांवें जें बांदलोलें आसा तें मोडूंक येतलें, बुलडोजर येतलो थिंगा रोखडोच, डिमॉलिशन ऑर्डर येतली रोखडीच. ती मागीर कायद्याची जावं बेकायद्याची जावं पूण येतली. भिरांत आयज उलोवपी आहात ते भियेल्ले आसा. आयज विसल ब्लोवर जे आहात ते भियेल्ले आसा. विसल ब्लोवर म्हणटा ते कितें सोत आहा तें एक्सपोज करून दाखयतात ते. कित्याक जरी तर एक्सपोज केलें जाल्यार पयलो म्हाका व्हरतले आनी म्हाका प्रश्न करतले, वरांचीं वरां बसयन दवरतले. कित्याक जें कितें हांव सोत दाखयतां तें तांकां आयकपाक नाका. कित्याक ते भिवकुरे ह्या सोताक फुडो करपाक तेंच्यान जायना. म्हणटच विसल ब्लोवर भियेल्लो आसा. आयज घोराब्यांतलो वडील जो आहा तो भियेल्लो आसा, जोडपी आहा तो भियेल्लो आसा. कित्याक जोडटा तें म्हज्या भुरग्यांक पसूंक बायलेक पसूंक घोराबो सांबाळूंक पावना. म्हारगाय आहा ती वाडत आहा पूण पागार आहा तो वाडना, थंयच आहा पागार. भियेल्लो आहा जोडपी आहा तो कितें जोडटलो, खंय पावतलो. हिंगा जोडल्यार पावना, मागीर वच पोर्चुगीज पासपोर्ट करून पावंड्स जोडपाक, ते मागीर मोडपाक सोंपें हिंगा. म्हणटो जोडपी आहा तो आयज भियेल्लो आसा, भिवकुरो जाल्लो आसा. आयज गोंयकार भियेल्लो आसा. आयज गोंयकार उलयना, आयज गोंयकार शांत. थोडे जाण उलयतात तांकां आमी ताळयो मारतात. फादर तूं बरो उलयता, एक्टिविस्ट तूं बरो उलयता. कम ऑन, फकत युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर आयज बरेशे कमेंट्स येता, भियेनाका, भिवपाची गरज ना, आमी तुजे बराबर आसा. फाटल्यान वडोन पळयल्यार भिवकुरे कोण ना, भिवकुरे आमी भिवकुरे ना फाटल्यान. आयज जाय तें बेकायदेशीर जाता आनी हें बेकायदेशीर जाता थंयसर चोर आहा तांकां सांपडायतात. आनी आयज चोरांकूय भिरांत पडलेली आसा. पूण आयचो चोर जो आहा तो भियेल्लो आहा तो दुसऱ्या कारणाक. चोरपाक